नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार दिसभराचे म्हत्वाचे खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। एसआयआर प्रक्रियेखाला 11,85,000 मतदार मधल्या 96.5% मतदारांचे डिजिटायझेशन पुराय प्रक्रियेत सापडले। 1,787 बनावट मतदार। मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल यांची माहिती। 20 डिसेंबराक जातली जिल्हा पंचायत वेंचणूक। भाजपान पहिल्या टप्प्यात उत्तरेत 13 आणि दक्षिणेत 6 अशी वाटत 19 उमेदवारांची नावां केल्या जाहीर। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात अधिकारी निखिल देसाईन धाडिल्ली नोटीस मेळोंक ना। पैसे दिनात जाल्यार देसाई सयत पार्सेकाराक विरोधात वतले न्यायालयात। पडोशे 70च्या फारपेटीच्या प्रकरणात वाळपय पोलिसांनी एकल्याक केली अटक। स्टोर रूमात लिपोवन दवरिल्ले एअर गनूय केले जप्त। वाळपय पोलिसांची माहिती। बेतूल बंदर प्रस्तावाक थळाव्यांचो खर विरोध। बंदर आयल्यार दर्या तशेंच लोकांच्या भलायके कडेन जातलो धोको निर्माण, सांगतात थळावे। आणि सांगेमालातल्या दात्रेम भाटी वाठारात उप्राशिल्लो आसा रस्त्याचो प्रश्न। फाटली 50 वर्सां थळावे सोंसतात त्रास। पंचायत रस्तो करूंक गेले जाल्यार आडयतात रान अधिकारी, थळाव्यांची कागाळ। आता खबरो विस्तारान। स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेखाला आता मेरेन फक्त 11,85,000 मतदारांमधल्या 10,55,000 म्हळ्यार 96.5% मतदारांचे डिजिटायझेशन पुराय जालां। सुमार 90,000 मतदार हे गैरहजर, मयत, स्थलांतरीत वा बनावट अशें नमूद केल्या। 1,757 बनावट मतदार मेळिल्ल्याचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी माहिती दिली। तशेंच सुमार 2,20,000 मतदारांची नावां 2002च्या मतदार वळेरेंत ना। तशेंच उरिल्ल्या 3.5% मतदारांची प्रक्रिया सुरू आसा अशें गोयल हांणी सांगले। 4 नवंबर 2025 को गोवा में एनुमरेशन जो है वो फेज जो स्टार्ट हुआ था। 11,85,000 हमारे वोटर्स थे। सभी को जो है वो 4 दिन के अंदर हमने एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 96.5% डिजिटाइजेशन हमारे एनुमरेशन फॉर्म्स का हो गया है। तो यानी कि या तो वो फॉर्म्स है हमारे पास में वापिस आ रहे हैं या फिर उनको ASDT जो एब्सेंट या डेथ वोटर्स है उसके हिसाब से हमने उनको मार्क कर दिया। तो अगर नंबर्स की बात करें तो 11,85,000 में से 10,55,000 एनुमरेशन फॉर्म्स हमारे पास लगभग वापिस आ गए हैं। और लगभग 90,000 जो वोटर्स है जो ASDT डिक्लेयर हो गए, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट वोटर्स। तो दोनों का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 11,45,000 एनुमरेशन फॉर्म जो है मतलब जो वोटर्स है उनका हमारा चिन्हित हो गया है, जो 96.5% बनता है। अब केवल लगभग 40,000 एनुमरेशन फॉर्म जो लगभग 3.5% है वो आने बाकी है। आज को दिन मिला के हम पे 5 दिन है, लेकिन हमारी कोशिश है और हम सभी से अपील भी कर रहे हैं सभी वोटर्स से कि आज या कल में अपना जो एनुमरेशन फॉर्म जो भी बचे हुए वोटर्स हैं वो अपना जमा करा दें, ताकि बाद में जो है वो हमें और बाकी जो ड्राफ्ट रोल हमारा होगा वो 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। तो उससे पहले जो तैयारियां करनी है जो हमें उसके लिए हमें समय मिलेगा। अगली जो जब ड्राफ्ट रोल हमारा 9 दिसंबर को पब्लिश हो जाएगा तो उसमें जो ASDT जितने भी वोटर्स हैं जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट है, जो 90,000 अभी का लगभग ये नंबर है, उनकी जो लिस्ट है वो हम CEO की वेबसाइट पर, हमारे नोटिस बोर्ड पर, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज है, बड़े पब्लिक ऑफिस है, उनके नोटिस बोर्ड पे हम लगा देंगे। कि मुझे क्योंकि नोटिस इशू हुआ है तो मुझे जो है वो जिला पंचायत में नहीं जाना चाहिए। अगर उसका नाम जिला पंचायत के इलेक्टोरल रोल में है और उसको वोटर स्लिप आई है तो वो वोट दे सकते हैं। हमारा जो रोल है वो 7 फरवरी 2026 को फाइनल होगा, उसके बाद वो एक अलग विषय होगा। डुप्लीकेट के अभी जो नंबर आए हैं हमारे पास में आज सुबह 10 बजे तक के है, उसमें 1787 है। ये पूरी डिलीट हो जाएंगे सर? हाँ, ये तो ASDT लिस्ट का ही पार्ट है ना, जो 90,000 की लिस्ट है उसके 4 सेगमेंट है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट। तो उसका अलग अलग ब्रेकअप है 1787। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? वो डिटेल है वो बरता 4 तारीख के बाद ही देंगे। 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक जातली। तशेंच 22 डिसेंबराक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावपाची घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनेनो डिसोजान केली। ह्या फाटभुंयेर भाजपाची पहिली उमेदवार वैरी जाहीर जाल्या।
उत्तर गोंयांत भाजपाचे 13 उमेदवार रिंगणात देवल्यात जाल्यार दक्षिण गोंयांत भाजपाचे 6 उमेदवारांची नावां जाहीर करीत वाट्ट 19 उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केल्या. पळयात. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात IAS अधिकारी निखिल देसाय हांणी धाडिल्ली आपल्याक मेळूंकूच ना अशें सांगीत देसाया सयत PWDचो प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकारा आड न्यायालयांत वतले अशी शिटकावणी दुबावीत पुजा नायकान दिल्या. सरकारी नोकऱ्यां खातीर लोकांकडल्यान पयशे घेवन आपणे IAS अधिकारी निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकाराक दिल्ल्याचो आरोप कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान केल्लो. ताचे उपरांत निखिल देसायान आपल्याक कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशें सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आपल्याक कळ्ळें. मात ती कायदेशीर नोटीस आपल्याक अजून मेरेन मेळूंक ना. आपणे दिल्ले पयशे परत करचे अशी मागणी कितलेशेच फावटी तांचे कडेन केली तरी ते दिवपाक तयार ना. ते खातीर त्या दोगांच्या विरोधात आपूण न्यायालयांत वतले. ॲडव्होकेट अमित पालेकर ह्या प्रकरणात आपल्याक कायदेशीर मदत करतले. देखून पालेकरा वांगडा चर्चा करून आपूण फुडले प्रक्रियेक सुरवात करतले अशें पुजा नायकान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 1970च्या फारपेटीच्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी नंदकुमार महादेव आपटेक अटक केली. तशेंच ताणें स्टोर रूमात लिपोवन दवरिल्ले एअर गनूय जप्त केले. हे विशीं पुलिसांनी नंदकुमार आपटेक जाप विचारली तेन्ना ह्या वाठारांत बेकायदेशीर घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर 2 फावट फारपेट केल्ल्याचे मान्य केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 1970 हांगासर 2 फावटी गोळीबार जाल्लो आणि हेका लागून सगळे खळबळ जाल्ले की ह्यो गोळीबार जाता ह्यो परत परत कित्याक जाता आणि कोण करता. 2 दीस पयलीं जेन्ना परत एकदा गोळीबार जालो तेन्ना वाळपय पोलिसांनी एकट्याक डिटेन केल्लो चवकशी खातीर, मात तेका सोडून दिले. थंयतले लोक आसा हे जरा खूब संताप जाल्लेले आसा, कित्याक तर जो गोळीबार केल्लो आसा ह्यो कोण आसा ह्यो गांवांतल्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसली, मात पोलीस कित्याक एक्शन घेयना ह्या लोकांक प्रश्नचिन्ह आसलो. आणि तेका लागून पोलिसांचेर दबाव आयलो आणि पोलिसांनी एक सर्च मोहीम सुरू केलेली. तेतूर तेंच्यांनी जे फॉरेन्सीक लॅब आसा फॉरेन्सीक टिमीक व्हरोन थंयचे तेंच्यांनी खुबशे नमुने सुद्दां घेतलेले की कोणी तांकां कितें मेळटा जाल्यार ते पळयताले. तशेंच तेंच्यांनी वाळपय पोलिसाचो पोलीस स्टेशनाचे जे PSI आसा प्रथमेश गावस आनी तेंची टीम आसा हेंच्यांनी 1970 हांगातले जे हावजींग बोर्ड आसा थंयतल्या लोकांची चवकशी करपाक सुरवात केलेली. आणि चवकशी करता करता एका घरान जेन्ना पावले तेन्ना नंदकुमार आपटे हेंच्या जे घरान जेन्ना पावले तेन्ना तेंच्या घरान पोलिसांनी वचून चवकशी केली तेन्ना तांकां कितेंच मेळोना. मात जेन्ना त्या घरासून ते भायर सरताले तेन्ना तांकां एक गुदांव मेळ्ळो आनी ते लॉक आसलेले. आणि जेन्ना पोलिसांनी तांकां क्वेश्चन केलो की हे लॉक कित्याक केला आनी आमकां ओपन कर, तेन्ना तो मातसो खळबळ्ळो आनी तांकां पोलिसांक उत्तर दिवपाक तांकां तो मातसो फाटीफुडें करपाक लागलो. तेन्ना पोलिसांनी ते जबरदस्तीन तेचें दार उगडलें. तेन्ना तांकां एका ब्लू कलरच्या बॅरेलान ताका एक व्हडली एअर गन मेळ्ळी. ती जी पॅक आसलेली आणि ही जी एअर गन आसा ही प्रोफेशनली कोण तरी शूट करपा खातीर यूज करता आणि पोलिसांनी ती सद्या हस्तगत केलेली आसा. आणि जेन्ना तो नंदकुमार आपटे आसा हेच्या कडेन चवकशी केली तेन्ना त्यांनी कन्सेस केलेले आसा की जे दोनी फावटी जे गन शूट आउट जाल्ली आहा ही त्यांनी केलेली आसा. तेका लागून पोलिसांनी तेजेर 35/3 हाचेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा. तशेंच ताका नोटीस जारी केलेली आसा की जो पर्यंत ह्या केसीचो केस सॉल्व जायना तो पर्यंत पोलिसांक तेंच्यांनी सहकार्य करपाची आणि जेन्ना जेन्ना ताका आपयता तेन्ना तेन्ना येवपाचें. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. नाकेरी बेतूल पंचायतीचे डॉमस्को डिसिल्वा प्रीतम देऊळकारा सयत थळावा आमदार एल्टन डिकॉस्टा आणि सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी पोर्टाक खर विरोध केला. 2018 सावन या प्रकल्पाक थळावे विरोध करीत आसा. या प्रकल्पाक लागून पर्यावरणाक व्हड धोको निर्माण जातलो. पारंपारीक नुस्तेमारी तशेंच दर्यांतल्या जिवांचेर गंभीर परिणाम जातलो. देखून थळाव्या लोकांच्या हक्क आनी सैमीक संपत्तीची राखण करपा खातीर ही झूज चालूच दवरतले अशें तांचें म्हणणें. in life ते आखे जाता बाब दावासा सांगला दॅट इज अ नॅचरल प्लेस थिंगा. आनीक थिंगा इतली फिशींग कम्युनिटी बेतूल जे आहा आमगेले बेतूल बिल्डींग कॉन्स्टिट्युन्सी पडटे तेंगेलो थिंगा बेतूल चेटी आहा आणि दॅट इज दॅट रिवर माउथ थिंगसून त्यो भितर येताय बोट्यो भायर वयताय. सो दॅट एरिया इज ऑलमोस्ट शोन इन दॅट प्रोजेक्ट कळना तुका. आनीक नुस्त्या कम्युनिटी कितलो त्रास जातलो तें केल्यार ते खूंय करता. थिंग मागीर तुका पोर्ट हिंग वास्को चोय पयस वचपा नाका गोंया रावन चोय वास्कोकारांक कितले जाता. जेन्ना कोवीड जाल्लें
म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक आमगे वास्को मेलो बिकॉज ऑफ तेगेले पोल्युशनाक द लंग्स फॉर ऑलमोस्ट डॅमेज बिकॉज यूज टू इनहेल कोल कळना तुका. सो जेन्ना कोल येता तो सरकार कितें म्हणून आपण आनी कितें करता आनी डिफेन्सा हाडटा हें तें हाडटा लास्ट टायम मागीर तेंगे तकल्या आहा म्हाका दिसता आयकिल्ले त्या प्रमाणे इट वीज अ कोल हँडिंग प्लेस ऑल्सो बिकॉज आनीक म्हण मदें कंटेनर डेपो आहा थिंगा आनी इट वील बी अ मेस आमकां नाका. देर आर अदर प्लेसीस इन द कंट्री वे कॅन दे शिफ्ट दिस नॉट इन गोवा. गोंय आमगे येदें आहा एंड वी हॅव लिमिटेड रिसोर्सीस आनी गोंय आफ्टर मायनिंग इज सर्वायविंग ऑन ट्युरिजम. सो मग हेवूय जरी तुमी काबार करूं सोदताय म्हाका सुद्दां गोंयकारांक चिंतपा जाय सरकार खंयचे दिशेन वयता. 2017-2018 हे पोटाचे आयले तेन्ना हांव फोर फ्रंट आहलो हेका ऑब्जेक्ट करपाक आनी ऑब्जेक्ट करपाक म्हणजे आमचो विरोध असो नासलो की फॉर नेम सेक असो नाशिल्लो. कित्याक आमचो कानागिरी नाकेरी बेतूल म्हणटा धाकटोसो गांव आनी आमी एकपोटान एकचारान सगळे बरोबर आशिल्ले. जेन्ना हो मूद आयिल्लो तेन्ना आमचेर एक व्हडलें तुफान उपरासलें अशें जालें. कित्याक आमच्या गांवांक आमी डिपेंडंट आहाय आमगे फिशींग कम्युनिटी चड आसा. फिशींग कम्युनिटी आसा आनी आमी हे फिशींग कम्युनिटी लागून सगळें आमचें आस्त सांबाळून दवरलें. ताका आमी कांयच कमर्शलायज कांय केलें ना. ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहले आनी हे आतां हे पोर्टाक येवपाक पयलीं सांगलेलें आतांय सांगताय थिंगा ते एरियाक टोटल फीश ब्रिडींग एरिया आनी ही तर हो तरी पोर्ट तर थंय जालो जाल्यार पयलीं ते आमचें पोट गेलें. कितें सरकार तरी म्हणटलो तुमकां आमी रिहॅबिलेट करता म्हणून. पूण रिहॅबिलेट कितें करतले घारगतलो जे पोट मारता तें पोट पती जावचें ना लोकांक वच मारता. दुसरें आमी एनवायरमेंट आमच्या गांवांत तुमकां खबर आसतलें आमी एनवायरमेंट आज पासून सांबाळून दवरला. आतां तुमकां खबर आसतलें 6-7 म्हयने पयलें थोडो तो प्रिसिशनाचो तो स्पोर्ट जाल्लो. तेका त्या स्पोर्टा लागून आमी वातावरण सांबाळपाक एनवायरमेंट सांबाळपाक आयज पासून तांकां एनओसी दिवना ना कांय दिवना तांचो तास दवरलो आहा. म्हणजे आमची इतली रिजॉल्व आहा की आमकां आमचें वातावरण आमचें नेचर आमचें एनवायरमेंट आमकां काबार करपा नाका आनी हो पोर्ट आयलो जाल्यार हें सगळें काबार जातलें. हांव सोदतां हो पोर्ट आमच्या गांवांत नाका. आमची अस्मिताय म्हणटा ती बेतलांतली दर्या आनी हो कम्युनिटी आमची विलेज कम्युनिटी आसा पळय ती रापणकार ते नुस्तें मारता आपल्या फॅमिलीक पोसतात. जेन्ना लास्ट टायमूय हें आयलें CZMP प्लॅन आनी सागरमाल्या प्रोजेक्ट हांव सांगूंक सोदतां आमच्या MP सर कॅप्टन विरियटो ही वॉज देर फॉर अस लास्ट टायम वेन ऑल दीस हॅपन आनी हांव ताका आतां उलो मारूंक सोदतां की आमचो ताळो आयक बेतूलकारांचो आनी कानागिरी नाकेरी बेतूलकारांचो की हें आमकां हें निसणटन आमच्या गांवांत नाका. हो पोर्ट म्हणटा तो आमकां नाका. कांयच आमचें उदारपोसण ते पोर्टाचेर जावपाचें ना. सगळे आमचे रिसोर्सीस आसा ते काबार जातले फर्स्ट ऑफ ऑल आनी आमचे हे विलेज कम्युनिटी फिशरमॅन्स फ्लोक्स दे वील बी सामके तांचे बिजनसूय डावन आनी तांचे पोटूय वयतले हितून. सो आमी एक असो विचार म्हणजे सगळ्यांनी एक जारान येवचें आनी हें सगळें बंद करचें. कामरखंड वाठारांतलो सुहास वेळीप हाणें सरकारी नोकरेबरोबर कुळागरांत काम करून वेगवेगळे पीक उत्पन्न केलां. ताच्या कुळागरांत संत्र्यांची झाडां आसात. संत्र्यांच्या झाडांक बरें पीक येता अशें सुहास सांगता. तशेंच केळी, सुपारी, काजू, पणस, मिरयां ह्या सारकिल्ले हेर पीक तो घेता. शेतकी खात्याच्या मजतीन आनीक झाडां लावन संत्र्यांची लागवड वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्याचें सुहास सांगता. पळयात खासा रिपोर्ट. धारबांदोडा कामरखंड वाठारांतलो हो सुहास वेळीप. सुहासाका कुळागरांत काम करपाची ल्हानपणासान उमेद. आपल्या पालकां वांगडा तो ल्हानपणासान कुळागरांत काम करत आयला. कुळागरांत केळी, सुपारी, काजू, पणस, आंबे तशेंच मिऱ्याच्या पिकांचें ताणें उत्पन्न केलां. तांच्या कुळागरांतली खाशेली गजाल म्हळ्यार कुळागरांत आशिल्लीं संत्रांचीं झाडां. राज्याक तशें संत्रांचें व्हड पीक येना, मात सुहासांच्या कुळागरांत आशिल्ल्या संत्रांच्या झाडाक बरें पीक येता अशें तो सांगता. सरकारी नोकरी बरोबर सुहास कुळागरूय सांबाळटा. शेतकी खात्याचे मजतीन आनीक फळांच्या झाडांची लागवड करपाची इच्छा ताणें दाखयला. ताचे बागायतीत आनीक संत्रांची लागवड वाडोवपाची आस्त सुहासान उक्तायला. ऐकात. हे बाबान लायिल्लें एक म्हाका दिसता 30 ते 35 वर्सां पयलीं लायिल्लें. सो हांव मागीर ताका अशें म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांव ताका उदक घालपाक लागलो, सगळें घालपाक लागलो. आनी आमी बाबा म्हणटालें बाबा हांगा हितून जायना रे गोंयांत संत्रां. तो म्हणटालो झाड लायलें म्हणटा डेफिनेटली आमकां फळ मेळटलेंच म्हणटालो. पूण आतां
खूब मेळटा फळां म्हणजे लास्ट इयर आमकां खूब मेळ्ळी फक्त ते अवकाळी पावसाचे न्हू ती हें जाता गडगड मारता गडगड पावसाची ती खूब पडटा पूण खूब पडटा 1-2 झाडां आहा भिवून चडटा हय ती गळटा पण आमी लास्ट टायम एक डझन भर सामकी वर पिकी खाली 2 आसा आनी थंय मागे थंय आहा थंय हांवें थोडी लायिल्ली आसा आनी बागायतदारांच्यान जर म्हाका ग्राफ्टिंग बी मेवळी जाल्यार म्हाका हांगा ही जमीन म्हाका ओके अशी दिसता पण सो म्हाका कल्टिवेट करपाची उमेद आहा हे जमनीची जाता हय डेफिनेटली जाता हे आनी हाडपाची हाडून लावपाची हय आनी हाडून म्हाजी तयारी आसा अशी ओके हे संदर्भात तुम्ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा बी सांगला हांवें म्हटलेलें ताका म्हणलेलें हांवें फक्त विचारलेलें गोंयांत जाता ती म्हणाली गोंयांत जायना हांवें म्हणलें आमची झाडां आमी बाबान लायिल्लीं सो लायल्या ती म्हणटा आमी विजीट करता सांगताली कळना तुका आनी तेंचे कडल्यान कितें मदत मेळ्ळी जाल्यार बरें हांगा आनी ती उदकाची एक मातशी सोय ना हांगा मातशी उदक जायत आसता न्हू ल्हान आसतना ती जमीन तेंकां मानवला हांवें सो मागीर डेफिनेटली म्हागे प्लॅनिंग आहा मुखार अशी घालपाची अशी ओके आनी मागीर उदकाची सोय बी कशी पंप उदकाची म्हणजे फक्त कितें आमकां आतां एप्रील मे म्हयन्याक उदक कमी आसता आसा उदक कमी आसा सो उदकाची एक म्हणजे अग्रिकल्चरा थ्रू बी अशें जालें बाटा म्हणजे सुपारी आहा माड आसा मागीर आमी ती मिरी आसा केळी आसा पणस आंबे आहा डेफिनेटली काजू आहा अश्यो पूण म्हाका ही जमीन हांगा हिंका मानवल म्हणजे म्हाका ही करपाचें कल्टिवेशन मनाक एक्चुली हांव सर्वीस करता गव्हर्मेंट जॉब आसता रवींद्र भवन आसता सो म्हाका खूब फार्मिंगाची हें आहा इंट्रस्ट आहा कित्याक बाबा खूब आसलेलो बाबा रात दीस हितूकूच आसतालो बाबा फाटल्यान तूं चलय हय हय डेफिनेटली हांव चलयतलो त्योय लावपाचे आहा पूण म्हाका अशें म्हणजे कितें हांवें थंय लायिल्ले आहा मागीर लिंबीणी बी म्हाका लावपाचे आहा फक्त उदका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता उदक ना तुम्ही बांय बी कितें आसा ना बांय म्हणल्यार बांय मारून आमी बारीक कळयां अशें उदक व्हांवता पण मागीर डेफिनेटली सबसिडी मेळटा न्हू बांय म्हणल्यार मेळटा ती डेफिनेटली जाल्यार म्हाजे विचार आहा उदकाकूच लागून मातसो प्रॉब्लेम गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. आगोंदा खेळा मैदाना लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या बशीक शेनवारा राती अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उज्यान बस लासून काबार जाली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस पर्तगाळ भक्तांक घेवन आयिल्ली खंय. कितलीशीच वर्सां जाली बेतूल दर्यांत आशिल्ले सँडबार नुस्तेमारी करप्यांक सतायता. वर्सान वर्स हांगा नुस्तेमारी करपी बोटी बुडटात. कितलेशेच फावटी आमी कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कित्याक हालचाली ना. कितलेशेच आमदार मंत्री लेगीत येवन गेले तरी अजून मेरेन फक्त पोकी आश्वासनां मेळिल्ल्यान नुस्तेमारी बोट दर्यांनी खंतुकतायल्या. पळयात. कितलीशीच वर्सां जाली बेतूल दर्यांत आशिल्ले सँडबार नुस्तेमारी करपाक वचपी बोटकारांक सतायता. वर्सान वरस हांगा नुस्तेमारी करपी बोटी बुडटाच. रातच्या वेळार तर दाट दुके पडिल्ल्यान बोटकारांचेर बरोच ताण येता. आमी आतां ल्हानपणा सावन हो त्रास काडटा. साबार फावटी कागाळी करून लेगीत सरकाराक अजून मेरेन जाग येना. कितलेशेच आमदार मंत्री लेगीत जावन गेले पूण सगळ्यांक हो प्रस्न तडीक लावपाक अपेस आयिल्ल्यान बोट धन्यांनी खंत उक्तायत हो प्रस्न तडीक लावपाची मागणी केल्या. सँडबाराचे जे इश्यू आशिल्ले पळय हय सो तो तुमकां सॉल्व जालो सरकारान. ना सँडबार मध्ये पावसान येता भरता आणि हांगा मागीर पुरो आतां पळय 2 बोटी अंदून पडले हांगा. हय सँडबार मग गव्हर्नमेंटाचेर कांयच घेना कित्याक सँडबार म्हणजे वर्सा वर्स खाली करूंक जाय कित्याक ती परत परत येवन पडटा. कित्याक हे तर आमची हरभर हे बांदले न्ही ब्रेक वॉटेवर जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम जायना असलो. तुमचे कडेन कितें प्लॅन आसा कित्याक सेव हे जावपा येना शकना. ते म्हाका काय खबर ना हेच्या बद्दल कितें सँड आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागीता बाबा आमचे हे ब्रेक वॉटर बांदा म्हणून. ते कितें बांदना कोणा कित्याक वर्सा वर्स आमची बोटी पडटा पाती पडटा. ह्या सिजनाक कितले बोटी तुमी हाय टायड आनी लो टायडाचेर कितें तरी बोटी बिटी कशें हाडटात कितें करतात. लो टायडाचेर सामके बोटी तेकोन पडटा उदक उणी आहा तोडाचेर. आनी दुसरो म्हणल्यार रेंव सगळी पडटा तोंड ते बंद जाता आनी ते बोटी मध्ये रातचे कितें हे पडटा न्ही दुखे पडटा तेन्ना तुका कळना तोंड खंयच्यान आनी कितें ते मागीर शिवयता. सो हांवें आतां एक नोट केल्या गजाल जे आमी भायर सरतना एक ट्रॉलर तेवटेन येवन राविल्ली सो ती तुमकां रावली कितें एकूच वाट धाकटी न्हू सामकें तोंड ल्हान आहा ताका रावची पडटा. नाजाल्यार वांगडा पयलीं कितें 2-3 बोटी वांगडा चलताले आतां तशें जायना कित्याक सामकें पुरोन पडला तो. ओके हो प्रॉब्लेम कितली वर्सां सॉल्व जाला. कंटिन्यू खूबच वर्सां जाले कित्याक हेचो हांव तुका सांगू हे आतां आमी आतां आमकां 49 वर्सां
आमच्या त्या बोटी आमची 49 वर्साची 50 वर्साच्या बोटी आहे आमच्याकडे. म्हणजे आम्ही गावच्या पहिलीपासून म्हणजे या प्रॉब्लेम चालूच हा. पण लहानपणा पळयता सरकार याची कित्याक तोडगो काढना सरकार आमचे जटील बाब झाले मंत्री, तेजेय बोटी असले, तसे आमचे समाजाचे खूप जण मंत्री झाले, ते काहीच त्याच्यावर घेणार. निलकंठ आमच्या समाजाचो जाऊन तेव्हा काहीच दृष्टिकोन आमचे काहीच दृष्टी दवरून राहतो. तुम्ही किती सांगितलं सरकारचे निवेदन बी दिलं तुम्ही याच्यात? खूप पावटी दिला आणि खूप पावटी दिला. चालूच असते. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांग्या म्हालांतल्या दात्रेम भाटी वाठारात रस्त्याचो प्रश्न उपराशिल्लो आसा. फाटली 50 वर्सां जाली ह्या वाठारांतले थळावे रस्तो करपाची मागणी करतात. ज्या वेळार पंचायत ह्या वाठारांत रस्तो करपाचो यत्न करता तेन्ना राना अधिकारी येवन आडायतात अशें थळावे सांगतात. पळयात पुराय बातमी. गोंय मुक्त जावन 64 वर्सां पुराय जाली, मात अजूनय गोंयचे कांय वाठार मुळाव्या सुविधा कडल्यान पयस आशिल्ले दिश्टी पडटा. सांगे म्हालांतले दात्रेम भाटी वाठारांत फाटली 50 वर्सां जाली रस्तो ना. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. पावसाच्या दिसांनी तर थळाव्यांचे सामके हाल जाता. थळावी पंचायत रस्तो करपाचो यत्न करता, मात राना अधिकारी येवन आडयतात अशें थळावे सांगता. मातयेच्या तांबड्या रस्त्याक लागून खुबशे अपघातूय जाता. देखून संबंदीत खात्यान तशेंच थळाव्या आमदारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. रस्तो पळय हो रस्तो जाला आनी हो रस्तो पळय येवपा आसल्यार आमकां मेन रस्तो होच असोच येवपाचो. आमी येयल्यार हो रस्तो जाल्ला, हो मदींच कुडको जाला. ते हांगा समज येवपा जाल्यार कितें उडोवन येवपाचें, कशें येवपाचें? ट्रेन ब्रेन सगळें जाला पळय, तुमी दाखयता ट्रेन सगळें जाला हांगा येवटेन उदक वचपाक. पूण हो मदींच कुडको जाल्लो आसा. हय फॉरेस्ट दिता सांगला न्हू, ते येयले ते कितें कितें करून गेला पळया आतां तेन्ना कशें ते कवर बिवर मांडलेले पयलीं हांगा. ते फॉरेस्टान घेवन गेले कवर बिवर सगळे, मागीर माती घातलेली. पावसान इतले रेबो जाता हांगा पांय भर. पळया हय रस्ते जावपाकूच जाय न्हू. हो मदीं रस्तो करता तुमी, मदीं सोडटा. मेन रोडूच सोडला पळय, तुमी दाखयता पळय मेन रोडूच सोडला. हो मेन रोडूच सोडला. हो मेन रोड आमी समज येवपा जाय जाल्यार हांगच्यान येवपा पडटा पळय, हांगच्यान येवपा पडटा. त्या लागून म्हटल्यार आमकां सगळो तांबडो रस्तो, ते फातर सगळे, आनी पावसान त्रास जाता चड आनी आमी पडटा बी तेजेर. तो मागीर आमी आतां आमदार येयलो न्हू आमगे, हो हेजे कडेन जातलो तो अशें म्हणून आमी ताका सांगलें केलो जाल्यार हेणीच करपाचो आतां आनी कोणा कडेन जावपा न्हू तो. ताणें तो उपकार करून आमचो रस्तो करून दिवचो. 70-80 जातलीं वर्सां. म्हागे बापूय आसलो हांगासर पयलीं, तो 80 वर्सांचेर मेलो. तेन्ना तेजे पयलीं पसून हो रस्तो कर म्हणून येता तितल्यांकूय आमी सांगता कोणें रस्तो करून. पळय बाबा ह्या रस्त्या लागून आमकां भरपूर त्रास जाता. तेन्ना आंकवार आसतना पसून हो रस्तो आतां तसोच आसा, आजून चालू जावना. कित्याक आमी येयले तांकां सांगता कर म्हूण कोण करना. तेन्ना लग्न जालें, हांगा म्हाजी भुरगीं जालीं 2 जाणां, भुरग्यांगेर भुरगीं जालीं, तरी हो रस्तो जायना. फॉरेस्ट करता कितें फाल्यां काणेक रस्तो केल्लो तो पसून पळय फॉरेस्ट येवन हाडून घेत ते कवर मारल्या ते मुगेन वयता जाल्यार तेजी आडगाय कोणूच दिवपाक शकना. ते आमचे बरोबर आसा म्हणटात. त्या लागून मेन म्हळ्यार येवपा वचपाक त्रास जाता. वाटेर जनावर बी मेळटा, त्या जनावरां लागून भंय दिसता. चड मागीर कामाक वयता, सकाळीं वयता रातचो येता, केन्ना केन्ना लेट येता. तेन्ना ती वाटेर बी जनावर मेळटा. भुरगीं 2 जाण चेडूं कामाक वयतात, ती कामाक वयतना येतना तांकांय मेळटा जनावरां. केन्नाय हाडपा वयता तांकां, केन्ना हाडपा वचना तांकां. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकर. गोंय हे कलाकारांचे राज्य. हांगा प्रत्येकाच्या आंगात कळाशी दिश्टी पडटा. काणकोणचो तरणाटो युनिक चारी हातूंतलोच एक. ताचें नांव जशें युनिक तशें ताणें युनिक आनी कलात्मक पद्दतीन शेणापासून वस्तू तयार केल्यात. गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉलेजीचो युनिक चारी विद्यार्थी. ताणें एक वेगळेच पद्दतीन घरांत रांदचे कुडींत वापरपाक पडपी आयदनां शेणापासून तयार केल्यात. ताच्या ह्या वस्तूंचें प्रदर्शन केरळ राज्यांत लेगीत जालां. पळया युनिक चारीची आगळेवेगळी कलात्मक वावराचो प्रवास.
हांवें शेणा पासून आयदन केला थोडी आनी लास्ट इयर हांवें एक प्रोजेक्ट केल्लो तितून हांवें किटली आनी गायचे पाय आहा ते तितून मिक्सर केल्लो आनी फॉर्म रेडी केल्लो सो ते हेका म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो गोवा कॉलेजींतून कला अकॅडमींतल्यान आनी सो तितूंतल्यान हांवें आनी फुडें आनी काम केलें आनी कोची अप्रोच केलो स्टुडंट बीन आसले सो थंय बी हांव सिलेक्ट जालो इंटरनॅशनल कोची बीन आसले सिलेक्ट जालो आनी आतां काम चालू आहा 1 म्हयनो जाले आनीक आतां 30 तारखेक थंय वचून काम करता उरलेले आनी 12 डिसेंबराक कोची स्टुडंट बीन आसले एक्झिबिशन स्टार्ट जातले. कितले स्टेटींत भाग येताय? फूल इंडियेंतले आसता आनी वर्ल्डांतले बी थोडे आर्टिस्ट आसता. तुका ही आयडिया खंयच्यान सुचली? सो एक फावटी असोच न्यू मिडियम सोदतालो सो कितें तरी क्रिएटीव जाय आसलेले न्यू मिडियमांतल्यान सो शेतान गेल्ले कडेन शेण दिसलें आनी थंयच्यान आयडिया येयली. बरें, तुमच्या घरान व्हडले व्हडले सार्वजनीक गणपती करतात. तुजो काका करता मनोज च्यारी, तुजो बापूय रुपेश च्यारी करता आनी एक ल्हानपणासान तुमचे भितर कला आसा. आतां मेरेन तुका कितली प्रायज मेळ्ळ्या? अरावंड 50+ प्रायज मेळ्ळ्या. 50+ प्रायज मेळ्ळ्या. तितून खंयची कित्या खातीर म्हणटी? ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन प्लस बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आनी डिफरंट रांगोळी बिंगोळी फेस पेंटींग सो ल्हानपणाचे 50+ जाल्ली आसा टील नाव म्हणल्यार. आनी हें तुगे लास्ट इयर? ह्या लास्ट इयराक तूं आतां आंतरराष्ट्रीय ह्या हेतून प्रदर्शनाक भाग येता बरोबर? आमचे भितर आसा युनीक रुपेश च्यारी जो जावन आसा कला महाविद्यालय पणजे हांगासर शिकपी भुरगो. जाणी अनेक फायन आर्ट्स ह्या माध्यमांतल्यान शिकता आसतना अनेक प्रायजां ल्हानपणासान घेतली. च्यारी कुटुंब हें मुर्तीकारांचें कुटुंब. गणपती करप ही तांचे आंगान एक कला आसा आनी ह्या कले खातीर तांचो जो काका आसा मनोज च्यारी आनी गोंयभर व्हडले गणपती सार्वजनीक गणपती जे तंत्रज्ञान वापरून तेणें मोठे केले. तातूंतल्यानच ताजो भाव मनोज च्यारीचो भाव रुपेश च्यारी हो सदांच ताका सहकार्य करता आनी हातूनच ह्या रुपेश च्यारीचो भुरगो युनीक रुपेश च्यारी जाणी कला अकादेमी किंवा महाविद्यालयान शिकता आसतना अनेक प्रायज घेतली. जवळ जवळ 200 परस चड तेंचे कडेन बरी प्रायज आसा. घरांतल्या जण एकल्या मनशाचे ताणें बऱ्यापैकी जी आजी आहा त्या आजयेचो जी आस जशी जाणटेपणां दिसता तसल्या तसो उबेउबे फोटो काडप किंवा वेगवेगळे काम करप वेगवेगळे तंत्रज्ञान शिकप हातूंतल्यान हो भुरगो मुखार गेलो आनी आज ह्या भुरग्याची निवड केरळाक कोची हांगासर जावपी आंतरराष्ट्रीय ह्या प्रदर्शना खातीर तांणी शेणा पासून म्हणजे गोशाळेन जे शेण मेळटा त्या शेणा पासून आमी शी म्हणटा शेणाक किडी पडटा शी म्हणटा आमकां बरें दिसना तरीकय त्या पासून तांणी घरांत ज्यो वापरता त्यो सगल्यो वस्तू ज्यो लग्न कार्याक लागता ज्यो घराक घरगुती हाका लागता त्यो सगल्यो वस्तू तेणी प्रदर्शनाक केल्यात. रगड्या पासून लोणच्याच्या भरणी पासून दात्या पासून कळची पासून लग्नाक लागपी हो लग्नाक लागपी ही वस्त कडक हाजे पासून सगळे साहित्य तांणी तयार केला. हे साहित्य तो प्रदर्शनाक घेवन वयतलो ताजे खातीर ताजे आमी अभिनंदन करया गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारवान. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.